Welcome to Garden of Glory. In Ephesians chapter 2, verse 11 to 22, Paul reveals the beautiful truth of reconciliation. Through Christ, Jews and Gentiles are brought together as one. The dividing wall of hostility is broken. We are no longer strangers, but members of God's household, built on Christ the cornerstone. एफेसगरांक पत्र अवेसवर 2 वळी 11 ते 22. जुदेव आनी विदेशी एकूच पोरजा, एक नवो मनीस, जेजू वरवीं एकाच आत्म्यान बापा मुखार पावतात. ह्या पासत तुमी एकदां जल्मान विदेशी म्हूण उगडास दवरात. जुदेव लोक मनशाच्या हातान कुडीर केल्ले कोरणेक लागून आपणाकूच सुनोत केल्ले म्हणटात ते. तुमकां सुनोत करूंक नासलोले म्हूण लेखतात. आदीं तुमकां क्रिस्ताची वळख नासलीच. इस्रायल पोरजेचें वर्तेपण तुमकां लागो नासलें. देवान आपले पोरजेक भासावण्यो करून तिचे कडेन करार केल्ले. तातूंत तुमकां वांटो नासलो. भोरमाचो आनी देवूय नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेताल्यात. ह्या सगळ्याचो उगडास दवरात. आदीं तुमी पयस आसल्यात, पूण आतां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं देवान तुमकां लागीं हाडल्यांत. खरेंच तो आमची शांती, कित्याक जुदेवांची आनी विदेशांची एकूच पोरजा ताणें केल्या. आपलेच खुरसार मारलोले कुडींत तांकां दोशी करतली वणोत ताणें मोडली. म्हणजे तांचे मदें आसलोली दुस्मानकाय ताणें नाटाक केली. ताणें समूर्त तिच्या कायद्या नेमा सयत काडून उडयली. हे परी ताणें आपणा सोबे दोगांयचो एकूच नवो मनीस रचून हाडलो आनी शांती स्थापली. आनी खुर्सा उद्देशी तांकां दोगांयकूय एकेच कुडींत एकठावन ताणें तांकां देवाशी संधान करून परतून हाडल्यांत. सगळे दुस्मानकायेचो ताणें आपणा सोबे नाश केलो. असो तो आयलो आनी शांतीची बरी खबर ताणें परगट केली. शांती तुमकां, पयस आसलोल्यांक आनी शांती लागीं आसलोल्यांक. ताचे उद्देशी आतां तुमी आनी आमी एकाच आत्म्याच्या बळान बापा मुखार सरळ पावतांव. म्हणटच तुमी आतां पोरकीं वो भायलीं मनशां न्हय. भक्तांच्या वांगडा तुमी नागरिकां आनी देवाच्या कुटुंबांतलीं. तुमी धर्मदुतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुनयादीर बांदलोलें घर आनी तोच जेजू क्रिस्त त्या घराचो कोणशा संदीचो फातर. तोच ही सगळी बांदावळ एकवटीं सांबाळता आनी ती सर्वेस्पराक भेटयल्लें मंदीर कशें वाडयता. तुमी ताचे सोबे हेरां बराबर आत्म्या उद्देशी देवाचें घर कशें बांदून येयात. Paul reminds the Gentiles that once they were outsiders, separated from God's promises, but now, through the blood of Christ, peace has come. Christ is our peace, breaking down walls, destroying hostility, and building one new humanity. Together we are a holy temple, with Christ as the cornerstone, and God's Spirit dwelling among us. This is the church, one family,
one body, one Lord. Let us pray. Lord Jesus, thank you for breaking down every wall of division. Unite us as one family in your love. Let your peace reign in our hearts and in our churches, that we may be a dwelling place for your Spirit. In your holy name we pray. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.